आमचे मोदें देवून तुवें. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदें देवून तुवें. Sasnang zanwai givun tuye, sogle zagar galun tuye. Sasnang zanwai givun tuye, sogle zagar galun tuye. Emmanuel, Emmanuel, amche modet devun tuye. Emmanuel, Emmanuel, amche modet devun tuye. Videshatli amka soruy, patkak podvisasnag aruy. Videshatli amka soruy, patkak podvisasnag aruy. Emmanuel, Emmanuel, amche modet devun tuye. Emmanuel, Emmanuel, amche modet devun tuye. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, सकाळच्या दिसाक माय मोगस येवकार तुमकां हे मिसा समारंभाक हे मिसांत सिसिलिया आराऊज हे आमचे भयणी पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापान आपली शांतीन तिका घेवन आज बागेंत आंद्रे जेजूचो आपोस्टलाची परब आमी करता. जेजू खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. पेद्रू आनी आंद्रे दोगूय भाव झाडां मारता आसतना दर्यांत काम करतना जेजू तांकां आपयता आनी मनशांक दोत्ता तसले कारवी तुमी जायशे करतलो असली भासावणी दिता. आंद्रे आनी पेद्रू सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करतात आनी आंद्रे जेजू खातीर आपूण आपलो जीव दिता. बागेंत आंद्रेचे मजतीन आमी दिसा दिसपटे जिवितान जेजूचे खरेले गोवाय जावंक मागतना बागेंत फ्रांसीस शावेराचे नोवेनांत आमी आसा. हो भावार्थ उदेंतीच्या लोकांक घेवन फ्रांसीस आयलो. आज आमचे वारादांत आनी आमचे फिरकुजींतल्या लोकांक भेटयलेलो दीस. मागुया बागेंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन, बागेंत आंद्रे भाशेन आमी सांगताक भावार्थ जियोवन जेजूचे खरेले गोवाय जावं. चिंतना मनान धरून मिसा बेटीन वांटो घेवंक काळजा मनान तयार जावया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून जाणून उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य सुदान संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या
देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या स्थान संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोदेदार देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक सोम्या देवाचे शेडी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. बोवाडते देवा आमचे मोगाळ बाप्पा शुभ वर्तमान पुरगटूंक आनी पोरजेचो गोडी जावंक विचून काडलेलो बागयून आंद्रे आपल्या पोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मोरोपर्यंत जेजूक विस्वासी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक आनी भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वासी रावूंक बोवळडी. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. आमेन. बागेंत पावलून रोमकारां बरयले चिटी वेलें वाचप. सुमी जेजू म्हूण तुज्या वांटांनी उसासी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलां म्हूण काळजांतान सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरता ती सगळीं केदींच लोजेक सांपडची ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सुमी एकलोच. आपणाक उलो मातल्या समेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो कित्याक सुम्याचें नांव घेवन ताका उलो मात्ता तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बाबाट दवरल्या शिवाय ताका उलो मातली कशी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर विस्वास दवरतलीं कशी खबर पडगडपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशी आनी ताका धाडल्या शिवाय परगट करतलीं कशी. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा तांचीं पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मारलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बाबार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारता तो तुमच्या कानार पडूंक ना बी. दुबावा विरीत कारण सेकांशेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब सेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं म्हणुया. शेकांशेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या आतांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब सेकांशेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी सेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या सिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब सेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy
सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा म्हजे पडल्यान येयात आनी मनशांक दोत्ता तसले कारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलो. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक जोय जोय. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या दर्या देगे चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें म्हजे पाटल्यान यात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे पाटल्यान गेले. आनी थंयच्यान फुडें वचून आनी दुसरे दोग भाव जाकोब आनी जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेवा आपले बापाय सांगाताक आपल्यो रांपण्यो शिंवताले ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे पाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा भाग्यून आंद्रे जेजूचो दोरदूत सिमांव पेद्रूचो भाव ताची परब करता. आनीक आमी आयज थोड्या वेळान ओल्ड गोवा आमचे तालिगांवची पवित्र सभा आनी हेर पणजेचे वारदांतल्यो सभा एकठांय जावन हो नोवेनाचो दीस पाळटात. थोडे म्हयने जाले आनी फुडल्या ऑक्टोबरापर्यंत 3 उतरां आमी परतून आयकतले आनी आयकता. एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसां. आमच्या बिश्प साहेबांचो परिशद सिनेडल मिटींग जावची आसा फुडल्या ऑक्टोबरांत रोमाक. आनी पाप साहेबान हो विशय विचून काडला फॉर ए सिनेडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन. आनी कोंकणी ओंकार केला परिशदीक पवित्र सभेक एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसां. जेजून आमचे थंय हो वावर ही जबाबदारी सोडून दिल्या. आनी ह्या दिसांनी तुमी तर ओल्ड गोवा गेल्यान तुमी आयकतले परतून सहभागिलीपण हें उतर सहभागिलीपण व्हडलेशें दिसता कोंकणी भाशेन. इंग्लीश भाशेन सादें पार्टिसिपेशन आमी म्हणटा. पार्टिसिपेशन कोंकणी ओंकार केला सहभागिलीपण. सहभागिलीपण म्हणजे सगळीं सांगाताक वावर करप. सगळीं सांगाताक मेळून पवित्र सभेंत आपापलो जबाबदारी आपापलो जो वावर आपापल्याक देवान दिल्लें कार्य करप सांगाताक करप. पणजे इगोर्जेन भाव म्हणून एक जाणटेलो आदी पाद्री आहलो आनीक तो चड करून पुर्तुगेज उलयताली ते काळार. आनी तेन्नाच थंय धाकटें एक हॉल आनी थंय धाकटली एक शाळा इस्कॉल आहा तें ताणें बांदलेलें. तोकूस केल्लो वावर केल्लो आनी तयार केलें. आदलें हॉल पणजेचें आतां बंद आहा तें कित्याक तें चड ओल्ड जालें. कोण ताका मेळूंक आयली इंग्लंडाक सांग. आनीक
ताचे लागीं इतली इंग्लीश जायनासली, कित्याक तांचें सगळें शिकप आनी सगळो वावर पुर्तुगेज भाशेन जाता. तो खंय तांकां तें बांदलां तें दाखोवंक लागलो. आनीक ताणें तांकां सांगलें इंग्लीश पुर्तुगेज भाशेन este é meu trabalho, म्हणजे हो म्हजो वावर, हांवें केला, हें बांदलां हांवें, हें हॉल बांदलां, हो वावर केला. este é meu trabalho. ताणें आपल्या मनांतल्यान ट्रान्सलेट केलें तें आनी म्हणूंक लागलो दीस इज माय ट्रबल, दीस इज माय ट्रबल म्हणूंक लागलो. दीस इज माय ट्रबल म्हळ्यार तांकां तें समजलें ना. este é meu trabalho, trabalho हें उतर पुर्तुगेजीन ताणें त्या इंग्लीश भाशेन ओणकारलें आनी सांगलें दीस इज माय ट्रबल. घोडी खरेंच ट्रबल, कित्याक कितेंय बांदतलो जाल्यार जाय तो तोकूस, जाय तो वावर पडटा. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां भाव भयणीनो, आज आमच्यांनी हें उतर उजार करूंक जायना. este meu trabalho म्हणूंक जायना. आमचो वावर जेन्ना सगळीं सहभागिरीपणान वावरतात, आमचो वावर. हें हो प्रोजेक्ट सेंट मायकल्स पॅरिश कॉम्प्लेक्स, इट इज आवर वर्क. सगळे ताळगांवकारांचो वावर. सगळे ताळगांवकारांनी फूल पाकडी दिवन आपुणें हांगा आमच्या गांवांत एक धाकटें पाद्रींक रावपाचें घर आसचें, कसलोय समारंभ करूंक आनी भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक क्लासरूम आसचें, आमचो वावर. आनी हो आमचो वावर केन्ना जाता, जेन्ना आमी सगळीं सहभागिरीपणान वावरता. आनी पवित्र सभा जेजूची गुदार कूड सहभागिरीपणाचीच. सगळीं आमी एक एकलो आमचे वाटेन पवित्र सभेचे जिवे सांदे. आनी देखून हांव वेगळो न्हय, एकलो म्हज्यान म्हणूंक जायना हांव एकलो ना. आमी सगळीं सांगताक सहभागिरीपणान म्हणजे इन पार्टिसिपेशन पवित्र सभा जेजूची गुराळ कूड उदीक जिवी ताजी फुर्ती करूंक वावरता. म्हणून हें सहभागिरीपण म्हणटात तें आज द की वर्ड इन आवर क्रिश्चन लिवींग, इन आवर पॅरिश मिनिस्ट्री. की वर्ड गरजेचें उतर. सगळ्यांत आमी वावुरपी सगळे. आनी देखून हो विचार आमी करूंक जाय, म्हज्यान म्हजे पवित्र सभे पासत कितें करूं येता. थोडीं फेस्तां केलीं, सांफ्रास्काची नोवेन केलें ना. एवरी डे वॉट कॅन आय डू फॉर माय चर्च. आज आमी बागेंत आंद्रेची परब करता. जेजू खातीर ताणें जीव दिलो. जेजून तांकां सांगलें मनशांक दोत्ता तसले कारवी तुमी जायशे करतलो. तांकां कांय समजलें ना. कारवी ते बाबडे इस्कॉलाक बी वचूंक ना. कितें समजलें आहलें तें जेजून म्हळें तेन्ना कारवी जाय तुम मनशांक दोत्ता तोले कारवी. ते बाबडे निश्चय दोत्ताले. आतां हो म्हणटा मनशांक दोत्तात. ते नोकळो आसले. बट दे ट्रस्टेड दीस मॅन हू टोल्ड देम यू आय मेक यू फिशर्स ऑफ मॅन. अँड इंडीड जीजस मेड देम फिशर्स ऑफ मॅन. मनशांक दोत्तात तसले कारवीचे जाले. जेजूचे जिवंतपणा उपरांत पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत गेले भायर भियोल्ले मनीस आनी जेजूक परगटूंक लागले. पवित्र सभा घडूंक लागले. लोकांक पवित्र स्नान दिवंक लागले. जेजूची बरी खबर सगळ्याक शिंपडावंक लागले. कोण? 12 जाण. बिकॉज दे वर कमिटेड टू द कॉज ऑफ इव्हांजलायझेशन, ऑफ मेकिंग क्रायस्ट नोन. आनी थंय सगळे एक्सेप्ट सेंट जॉन एवांजलिस्ट सगळे जेजू पासत मेले. भावमडीनो, पवित्र सभा ह्या 12 आपोस्तलांचे बुन्यादीचेर बांदलेली आसा. आनी एमकोणाचे दारवंट्याचेर जैत व्हरचे नात जेजून आश्वासन दिलां. आनी अशेंच जातलें. कितलेंय पर्सिक्युशन येवं पवित्र सभेक, कोणूय ते जावं, पवित्र सभा केन्नाच हालची ना. कित्याक जेजूची गुदार कुर्ती आपोस्तलांच्या रोगतान शिंपलेली
आनी आपोसल हे 12 खांब्यांचेर बांदलेली पवित्र सभा आयज खुशालकायेन भाग्यून आंद्रेची परब करता आसतना आमी सहभागिलीपणान आमची तालगांवची आनी आख्खी गोंयची पवित्र सभा एक जिवाळ गुदारकूड कशी बांदूंक आमकां भाग्यून आंद्रेचे मजतीन हे मिसांत करपा मागुया. भेटून आमी गायन गावया. दुपाचो जसो पोरमोड C16 पान 35 C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना समेसारी पेटोची परमेश्वरा वरदाना समेसारी पेटोची दुबाचो जसो पोरमो दमदमी चोटा स्वर्गा तेजवरी आमची दाना ईश्वरार तुझे उद्गार परमेश्वरा वरदाना समेसानी पेटोची परमेश्वरा वरदाना समेसानी पेटोची. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोबीत सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन स्वर्गीचे बापा भाग्यवंत आंद्रेच्या परबे दिसाक तुका भेटयता. ते देण्या वरवीं आमी तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणीच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावं आनी सासनाक ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश प्रभू तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय बाता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमच्या सासनीक गोवळ्या तुजो ईण तूं केदीन सांडिनाय पूण भाग्योन दोन रुतां वरवीं निरंतरी तो लागता. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीच्या सौदोरबां सांगाची तुजे मोहिमेची कीर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. म्हजे तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रक्ताची काल्स
नवे आनी सासनीक करोराचें हेरोगत पातकेंचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताना जिविताचो उंडो आनी सरुणीची कावस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी समेजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडो. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखाबळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या विसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिजो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमृत भाग्योन आंद्रे आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवाद दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांनी सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सवेच्या बावर्थाचे दीस तिका आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. तुजी शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटू. देवाचे शिळे संवसार भाग्यून आंध्रेन परगटलेलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या जेजू ये जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. D30 560 D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजान रावू. Soumia Jésus,
जेजू येदुये आमच्या काळजान राबोगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान राबोगे प्रार्थूया. बापा, दोन दुधाच्या हातांतल्यान आमकां पावलेलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी आज घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमचे काळजांनी वाडो आनी उर्बेन भरून आमच्या भाव भयणांक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन सगळे ताळगांवचे पवित्र सभे पासत मागतल्या 8:15 भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे नवेरांचे मीस तुमचे पासत सगळे गांवचे भाव भयणां पासत मागुया. आमचोय भावार्थ अदीक आनी अदीक तीर जावंक आमी सगळीं सहभागिलीपणान पवित्र सभेंत वावरूंक. फाल्यांच्यान डिसेंबराचो म्हयनो सुरू जाता. आमकां तो कुरपेचो आनी जेजूच्या येण्याक तयारीचो म्हयनो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. साजोडाराचे मारे तुझ्या भुरग्या बासत विनोदी कर. साजोडाराचे भाग्यवंत मारये, तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो भरवंसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्याकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्य भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माई आमकां हे उपकार सोडून दी. तालनाचेर जोय करून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सबून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचे जिवीत. सदांकाल आदार दितली माई आमचे पासत विनोदी कर. हे सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलेच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाकां सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मांयच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्यो
आमची मागणी तिचे उदिशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराची माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, ताळण्यांत आमकां थाराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. हे आदाराची माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस्ट दुख उस्के कोती विगणां सोकेस्ता ह्या आमचे निर्भाग आडलेले कोरीस. ह्या ओचोण्यांनी आमची नोयन जतन कर. तुज्या बुदाच्या कोस्टान आमचे मोन एकठांवन मोगान आनी सोश्टिकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. मागुया. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पन साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जी अशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सटसुणे परमणे आपलो बेस विसून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलेल्या समेस्त भावतांच्या आत्म्यांक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगुशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो खाशा गरजो आमच्या आदाराची माये धायेन घालुया. Marie povici trata, tu corvaicia toriani, sasvotata raci magi, oream kavayaragi, tu ci vingin baru. Todos corduce, mai tu cadetame, tu ce vingin marucuso, orom tu ceasu tu caso, todos corduce. ही आदाराची माई तूं ग्रेस तशी सुदार देवाची सोरदेणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत तूं आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचे थाळून जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता थाळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदां शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मोनान मेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. ह्या आदाराचे माई. आतां आमी सर्वय समयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारीची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणाकाल जिवंक आमकांच भोगपूण दिवया. नमान मारी कुर्बेन बोलले सर्वेस्वर जेतायसा ओसऱ्या मोदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर ही देवाची भाग्यवंत माई. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तुवें आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांतावन तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडपणेचो पोळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन.
हे सुम्या कुडीचे ओस्कोतायन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्यांक खूब दिवन जिवीत बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन मोलाकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक, तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक, तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक, तो तुमचे बरी आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.